Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप परगोट कर. वखदार आनी वखदा भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. खोड काडून दाखोय. तांच्या गिन्यानांक उलो मार. पूण सगळे सोंसणीकायेन आनी शिकोवण दिवच्या मनान तशें कर. असलो काळ येवचो आसा की मनशां रोख बरे शिकोवणेक उबगवतलीं आनी तांचे कान खोरजोन नवलां आयकूंचे आशेन आपणाकूच मानतात तसले एकार एक गुरू विंचून काडटलीं आनी स्वताक कान भेरे करून गोपांतालां आयकूंक वेतलीं. पूण तूं जागृत राव. येतात तितलेय कोश्ट दोगद धीर घेवन सोंस. शुभ वर्तमान परगोटूंक भार घे. तुज्या मुण्यारपणाचे कायदे बरे करून पाळ. हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झूज झुजलों. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकुट सोमी सर्व नितीवंत मुनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकतात तितल्यांकूय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दीसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेर म्हाका पयस घालूं नाका. बळ म्हजें विरलें म्हूण म्हाका सोडूं नाका. जबाब म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. हांव कदींच विस्वास सोडचो ना. ओदीक तुजी स्तुती करीत रावतलों. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. जबाब म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. सर्वेस्पराचें बळ वाखाणीत वेतलों. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगोट करतलों. देवा म्हजे तोरणे पिराये थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोर्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. तुज्या विस्वाशी मोगा पासत देवा म्हज्या विणो वाजोवन स्तोत्रांनी तुका दिनवासतलों. तुज्या मानाक किन्नोरी घेवन गितां गायतलों. इस्रायलाच्या पवित्र देवा. जबाब म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगोडटलें. उद्गार. Hallelujah, hallelujah,
खुशे मोनान जी कोण गरीब ती खोरेंच भागी. सोर्गींचे राज खोरेंच तांचे. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले शिकवणेंत जेजून उरपोंजीक म्हळे, धर्मशास्त्र्यां विशीं चोतूर रावात. लांब लांब आंगावलीं घालून भोवंक, दिंड्यार सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो स्वातो घेवंक तांकां जोबरूच बरें लागता. लांब मागण्याची फिसां घेवन विधवांची घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडती फावो जातली. आनी जेजू धर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेंत दुडू घालता तें चोत्रायेन पळयोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुर्ले नाणे एका पावा इतले तांतून घाले. आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हळें, पेटेंत दुडू घाल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घाल्यात. तर सगळ्यांनी ओगडें आसलें तांतलें घालें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणें घालें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आसलें तितलें घालें. मार्को ओवेस्पोर 12 ओळ 40 आनी 4. नियाळाक आधार. एका भुरग्यान आपल्या आवय बापायक विचार केलो, मम्मी तूं देवा लागीं आमकां बरें घर आनी डॅडीचो धंदो वाडोवंक मागता. आनी डॅडी तूं आमकां व्हड कार घेवंक मागता. दर दिसा देवा लागीं आमी मागोत आसतात, पूण धर्मदानाचे पेटेंत आमी थोडेच पयशे कित्याक घालतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां धर्मशास्त्र्यां विशीं चतूर रावंक सांगता. ते लोकांक दुमाळो कोश्ट दिताले, व्हडपण आनी मान जोडून घेवंक भोंवतात. तांकां ओदीक खोर जोडटी आसतली. दुसरे सुवातेर एक गरीब विधवा आपल्या लागीं आसा तितलें देवाक भेटयता. हें तिचें खालतेपण पळोवन जेजू शिसांक सांगता तिणें सगळ्यां परस ओदीक घालें. आपलें जिवीत देवाक समर्पिलें आनी देवाक ती मानवली. आयज जेजू आमकां ल्हान करण्या वरवीं देवाक मानवलोली जावंक उलो मारता. देवान आमकां जायतें फावो केलां, तांतलें आमी देवाक कितलें दिता काय. दितात जाल्यार आमी पेंपरें वाजोवन वो आमचें नांव अनाउन्स करूंक मागता काय. संवसारी मान सोडून आमचें आख्खें जिवीत जेजू खातीर जिवंक वावरुया. दयाळा बापा, उदार मोनान आमचें दान देवाक आनी गरिबांक गरजेवंतांक आदार दिवंक आमकां बऱ्या मोनाची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory.
If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.